सर्वेस पोरामुच्या परवशान कित्या तूं काकृता नितळसा आवलेता तुझ्या मैपासान आता कर म्हाका नितळ गोळी तूं शेळ्याक सरयता शेळी हांव मोसो पोस करता तुझे ताव हांव पयस पावताना फाटी हाड हिंडान दवरता अचल हांव सर्वेस पोरामुच्या परवशान कित्या तूं काकृता नितळसा आवलेता तुझ्या मैपासान आता कर म्हाका नितळ बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या आस्म्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमचे सय आसूं. देवाक बोगसून पुरो जायना बगार आमकां बोगसाणें मागून पुरो जाता म्हणटा पाप फ्रांसीस. जेजू क्रिस्त थंय मोगाचे न्हू. देव सोमेस्तांक बोगशिता आनी ताची काकुळट अपरिमीत. बोगसाणें देवाचें एक श्रेश्ठ देणें. आयची लितुर्जी आम्हा सर्वांक देवाचेर विश्वास दवरतात ती केदींच लजेक पडची नात म्हणलो लिसांव आमकां शिकयता. आयच्या पयल्या वाचपांत आजारिया म्हणलो राय देवा लागीं बोगसाणें मागचे विशीं आमकां आयकूंक मेळटा. तो एक राय तरी आपणाच्या फायद्या खातीर देवाची काकुळट मागतना मागना बागार आपणाचे परजेच्या हिता पासत प्रार्थना करता. तर मोगाचे न्हू प्राजीत काळ कुरपेचो काळ जाल्ल्यान देवा लागीं राजी जावंक हो एक बरो अवकाश. देवाचेर विश्वास दवरून आमी आमच्यो उणेपण ओळखून घेवया आनी देवाची अगणीत काकुळट आमचे करून घेवया आनी ह्या सर्व कुरपे पासून ह्या मिसाच्या बेटेंत आमी मागया. आमी भेटून बलिदान सरेस देवा माणच्या खातीर आमची पदकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्पदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. तुमचो अपराध तुमचो बूड अपराध ह्या सगळ्या सदां संकवार मुलीक सगळ्या देवदूतांनी भक्तान आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्पदेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससाच्या जिविता पावो. आमेन. प्रार्थुया. कणवड्या बापा तुज्या सेवेक आमची जिणे समर्पोवंक तूं आमकां आपयताय आनी आमी सोडोवंक थांबनासतना तूं आमकां आदार दिताय. तुज्या दयाळ मोगान आमकां सदां काल सांबाळ. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सगळ्या पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. आजारिया उज्या मदें उबो रावलो आनी ताणें अशें प्रार्थना केलें. तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडिनाका. तुजो करार रद्द करिनाका. तुजे इश्टा अब्रामा खातीर
तुज्या सेवका इजका खातीर तुज्या भक्ता इस्रायला खातीर तुजी काकूळ तूं आमची वयली काडी नाका. मोळबाच्या नखेत्रा सारकी आनी दर्यावेळेचे रेंवे सारकी अगणीत संतत तुवें तांकां बसयली. सोम्या, आमी आतां सगळ्या राष्ट्रां प्रास ल्हान जाल्या. आमच्या पातकांक लागून सगळे पृथ्वे वयर आज लोक आमची बेफरवा करता. ह्या काळार आमकां कोणूच फुडारी ना, प्रावादी ना, राय ना, होम ना, यज्ञ ना, अन्न बली ना, दूप ना. तुजे मुखार प्रथम फळां भेटोवंक आनी तुजी कुरपा जोडून घेवंक जागो ना. तरी दुखेस्त काळजान आनी कालत्या मोनान आमी येता. आमचो स्विकार कर. बकरांच्या आनी पाड्यांच्या आनी हजारांच्या हजार पोस्ट शेळयांच्या होम बलिया भशेन आज आमचें बलिदान तूं मानो. सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी. कित्याक तुजेर विश्वास दवरतात ती केदींच लजेक पडची नात. आतां आमी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करता, तुजी भिरांत धरता आनी तुजे मुखामोळ सोदता. आमकां लजेक पडूंक दिनाका. बगार तुजे दुलोबयेन आनी तुजे व्हड काकुळटीन आमकां चलय. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. तुजे काकुळटीचो उगडास कर सर्वेस्परा. तुजे काकुळटीचो उगडास कर सर्वेस्परा. तुजे वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजे मारोग म्हाका दाखय. तुज्या सात्याचे वाटेन म्हाका सोलोवन व्हरून म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोग. देखून दीस रात तुजेर हांव विश्वास दवरून आसां. तुजे काकुळटीचो उगडास कर सर्वेस्परा. उगडास कर सर्वेस्परा. सुरवेर ताण तुवें दाखयल्लें विश्वासपण. केदींच विसर नाका पुर्विल्ल्या काळाचो तुजो मोग. म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पथकाचो उगडास धरिनाका. तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर. तुजे काकुळटीचो उगडास कर सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी आपल्याक उतराक सुखाना तो. वाट चुकलेल्यांक तो सारके वाटेन हाडटा. कळत्यांक सताच्या मार्गान तो सोलोवन व्हरता. दुबळ्या धाकट्यांक आपलो वाटो तो दाखयता. तुजे काकुळटीचो उगडास कर सर्वेस्परा. वंदन तुका क्रिस्ता, म्हणले बळीत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, म्हणले बळीत्राया. आतां तर म्हणटा सर्वेस्पर, सगळ्या काळजान म्हजेशी पाटी येया. कित्याक हांव सगळोच बळो आनी काकुळटार. वंदन तुका क्रिस्ता, म्हणले बळीत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, म्हणले बळीत्राया. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माथे हो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तोळ पेद्रोन जेजू ससी येवन विचारलें, सोम्या, म्हजो भाव म्हजें सूख करीत जाल्यार कितले फावटी हांवें ताका बक्षीस जाय? 7 फावटी गी. जेजून ताका जाप दिली, 7 फावटी न्हय बगार 7चे 70 फावटी. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत, एक रायान 1 फावटी आपल्या साकल्या लागचें लेक घेवंक खोशी वेली. लेक घेवंक धरलें तितलेंच कोरडांनी ताका देवें आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नासलें देखून ताका आनी ताच्या बायल्या भुरग्यांक आनी ताचे म्हूण आसलेलें सक्कड विकूंक जाय म्हणून त्या धन्याची हुकूम जाली. तोळ तो साको धन्याच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुसत दी आनी
तुजे सगळे हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो. दोनी साखरेचेर मोव वाडलो आनी ताचें रीण ताणें माफी केलें. ताका वचूंक सोडलो. पूण वो सेवक भायर गेल्लो तितलोसो मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकोर. ताणें ताका 100 रुपया देवे आसले आनी ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चिड्डून म्हळें, म्हाका देवे आसा तें आतांच फारीक कर. तोळ तो सांगाती साकोर ताच्या पांयां पडून, म्हाका थोडी पुसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो. पूण वो साकोर आयकना जालो. मात्र न्हय, ताणें रीण फारीक करीसर ताका आनी बंदीन दवरलो. घडली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन धणयाक कळयली. तो धणयान त्या साकराक आपणा उजेर आपोवन म्हळें, नसत्या साकरा, तुवें म्हजे लागीं परतलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुका दया केल्ले बरी तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया करी जाय आसली न्हय. दोनी इतलो रागण पेटलो की आपणाक देवें आसलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसमाच्या अधीन केलो. आनी तुमी हरी एकलो तुमच्या भावाक काळजांत तावन बक्षिना जाल्यार तुमचो सर्गेचो बाप तुमकांय बक्षूंचो ना. देवाचें उतोर्य. वखली तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भयणीनो आनी भावनो, करजमाचे दीस आमच्या जिणेच्या हर एका संगतेनी आनी संपूर्ण तरान आमी जिवोवचे दीस हे. आमची जिणी आमी नीट कोरचे दीस हे. क्रिसमस येताना घराक सुनो काडटा, नितळ करता, नव्या वस्तूर घालता. आनीक करजमाचे दीस आमच्या जिणेचे सरीकाचे दीस जावन आसा. असल्या संदर्भार आमकां आड आसचें एक कितें म्हळ्यार आमकां दुस्मानकाय आसा. नानांत्या तराची दुस्मानकाय आसा. थोड्या बायलांक दुस्मानकाय दाखयनात, तांकां डिप्लोमसी आसात. बायलांक मोग गोड उतरां उलयतात, भितरल्यान दुसरीच चिंताप आसता. बारिशाने ते बुदोवन ते म्हूण चिंतात. तशें आमकां दुस्मानकाय आसा. ही दुस्मानकाय पयस करन राजी जावचो काल. त्याच खातीर पयल्या वाचपांत आजारिया सासोदतीन सरेस्परा देवा लागीं पोरातून मागलें. तें मागणें आमी आयकलें आनी देव तो स्वताळो आयकलो आनी ताका आनी इस्रायल परजे बुक्सिलें. हे वाचप आयकले उपरांत आमी सांगाता उलो दिलो आनी म्हळें, तुज्या काकुळदेचो उडास कर सोम्या म्हणून. न्हयच इस्रायलीक तुवें बुक्सिली, म्हाकाय बुक्सी म्हणून. कित्याक म्हळ्यार हो खरेंच म्हजो काल. बक्षणे म्हाका जाय. म्हज्या जिणेंत जायती सुखी आसात, जायतो राग मोस पारीकपण आसा. तें पारीकपण आमी कित्याक चिंता आमी शाणे म्हणून तें पारीकपण दोळ्यांच्या आश्टेन दाखयत, वंटांनी दाखयत, उलोवन न्ही खाली वंट गुंडोवन दाखयत, आतांनी दाखयत. जायत्या नानांत्या तरान आमी तें पारीकपण दाखोवंक साध्य आसा. हे सगळें रावय जाय पडटा. भुरग्यांची जिणी तशी आसना. तांची जिणी नीट आसता, शाबीत आसता, सोबीत आसता.
आमी वाडोवन येताना हे संगती आमच्या घडी जिणेन घडटात. देव आमकां बक्षयता, आमचो बापूय तो. आमचे थंय हस्कत आसा म्हूण देव जाणा. आमकां संपूर्ण तरान चिंतूंक जायना, संपूर्ण तरान पळोवंकय जायना, संपूर्ण तरान आयकूंकय जायना. कित्याक देवान अशें रचलां म्हळ्यार आमच्या जिणेच्या मांडावळींत आमी सुकून पडूंक साध्य आसा. सुकून पडटा मात्र न्ही, आमी सुकून पडलेल्या वेळार दुसऱ्यांक ते इफेक्ट जाता, दुसऱ्यांक ते कश्ट दिता, बेजाराय दिता, खंत दिता. म्हणजे आमचे सुखी वरवीं दुसऱ्यांक दूख भोगता. आनी दूख भोगता सबार पुटी तें दूख भोगता म्हणून आमकां कळना समेत. थोड्या पुटी आमकां कळटा, थोड्या पुटी आमकां कळ्ळें तर जाल्यार कित्याक जाय म्हणून हांवें तशें केलां, हांव भोगसूंक तयार ना. या दुसऱ्याने तशें म्हाका केलां, हांव भोगसूंक तयार ना. भोगसना कोणाक गरज? भोगसितल्याक गरज गी भोगसल्ल्याक गरज. एकल्यान आनी एकल्या थंय सूख केली म्हणजे त्या. आतां भोगसना जाय भोगसी जाय म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त. कोणाक गरज? कोणाक चड गरज? भोगसितल्याक गरज गे भोगसना घेतल्याक चड गरज. आमी चिंतचें भोगसना घेतल्याक चड गरज म्हणून ताणें सूख केलें जाय जाल्यार येवन तो त्या दाळा भोगशिता म्हणटा हांव. आमी तूं भोगशिता म्हणसर तुज्या काळजांत उजो पेटोवनूच आसा म्हूण जाणा गी तूं. तुज्या काळजांत समाधान ना म्हणून तूं जाणा गी. तुका नीट पळोवंक ताका जायना म्हूण तूं जाणा गी. निट्ट सादेपणान सत्यान उलोवंक ताच्या कडेन तुका जायना म्हूण तूं जाणा गी. तर भोगसना कोणाक चड? भोगसितल्याक गरज गे भोगसल्ल्याक गरज. कशें भोगसल्ल्याक गरज गे भोगसितल्याक गरज. हांव मोठ्यान उतरान सांगून जाल्यार दादले आनी बायले मोदें चिंत्या तिके चड उणें जालें, उलोवन पडली. एक कोण एकलो सुकून पडलो, ती या तो. आतां कोणाक चड दुखता? सुकून पडल्याक दुखता गे या चुकून पडलो म्हणून उलयनासतनाच रावल्याक दुखता? उलयनासतना रावता पळय तो कशें उलोवचें गी कशें उलोवचें कितें म्हण संदर्भ करून उलया गी म्हूण बगता म्हण कित्याक ताकाय दुखता. तर भोगसिनातल्या वेळार भोगसितल्याकय गरज भोगसण्याची आनी भोगसल्ल्याकय गरज. आनी एक कितें गे म्हळ्यार ह्या संवसारांत तूं उदेंत देंवता जाल्यार हांव अस्तंत देंवता, तूं उत्तरा पळयता जाल्यार हांव दक्षिणा पळयता म्हणून भोगसिनासतना रावूं येता. तूं सर्गारी तसोच करताय काय? सर्गार दुस्मानाक रीग आसा गी. दुस्मानाक रीग येम कोणात, सर्गार न्ही. तूं जर तर मेलोय दुस्मानकायेंत मेलोय जाल्यार दुस्मानकायेंत सस्नाची येतलोय. केन्ना तें मोर येतालें? आज गी फाल्यां गी परवां येता तें खंडीत. पूण तुज्या काळजांत भोगसने ना पारीकपण आसा म्हूण तूं जाणाय. तर हे जावन आसा दीस तें पारीकपण काडचें आनी भोगसूचें. न्हय तर जाल्यार दुस्मानाक सर्गार रीग आसची ना. वय आमी भोगसूंक जाय. भोगसने आमकां चड गरजेचें. कित्याक त्या भोगसण्या खातीर परतून परतून देवा लागीं आजारी आसा ताणें मागलेल्या प्रमाणे मेळटा. देव आमचो काकुळदार भोगसिता. पूण भोगसितना एक शर्त घालता. म्हजे तावन तुका भोगसणें जाय तर जाल्यार तुजे तावन आनी एकल्या भोगसण्याक जाय तें पयलें दी. कशें तूं भोगशिताय गी तशें हांव तुका भोगशिता. आयच्या वांजेलाचो अर्थ तो. कशें तूं दुसऱ्यांक भोगशिताय गी तशें हांव तुका भोगशिता. हांव जर तर खाली तोंडाच्या सैलापान मात्र भोगशिता काळजांत दवरता तर म्हाका भोगसणें फावो गी. तर भाव भयणीनो हो प्राजिताचो काल. आमचे थंय आमी सुकून पडटा, दुसरे आमचे थंय सुकून पडटात. हे सादारण आमचे हस्कत गाय जावन आसा.
या समजून उदारपणानं आमचे चुकोन पडलेल्या बोगसोंक सर्वेस्व देव काकोळ दिवन आमी मागया. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान सर्पद दादे होवपाक मानता तशें जावं म्हणून मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनातील मेहमे आमच्या सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्वरा मोगाळ बापा या सोडवणीच्या बले वरवीं आमच्या पातकांतली आमकां दोनी तळ कर आनी आमची जिणी तुका मानता तसली जावं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवी आमी मागता. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमची सर्वेस्वराचे प्रार्थना. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सस्तांच्या देवा सर काळी आनी सत आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमची पातकी सैम आमी दामोवन दवरतल्या अशें आमच्या मस्तीचेर आमी जैत वतल्या. तुज्या काळजाचें उदार पळोवन आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उजार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गजेवंतां आदार दिवंक पावतल्या. हे परवीं आमचे सोडूणेचे परबेक तूं आमकां आदार करताय. देखून सगळ्या तुज्या भक्त संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सरस परतून सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उन्सर्गीतकाचे जय. सर्वेस्वराचे नांव येताचे. उन्सर्गीतकाचे जय. बापा खरोच पवित्र आनी तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या कुशेन कस्टमरान सुसंवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे कराराचें रगात. पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Bort so gut vergötuja. तुझा आणि
जीवन पोरणाभर तुवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडबंदारा आमची सोडवण कर जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवन परंतु आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक म्हण तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा ओके प्रिथेवेचे विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या जेके वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो दरोर मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुज्या पसळी मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमकां मरिये देवाच्या माये संगाती सांजुजे तिचो पती भाग्यवन दमदता आनी सरकाळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गो आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थना आमी आतां दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सगळ्यांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमचे चुकयल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत स्वर्गाचो वस्ताय आमकां दी. सर्गींच्या बागांनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्त येण्या भरोशान रखतले आमकां तुजे उदार काकोती सर पदकांतले सुटे आनी सर कानांतले वाटाय. कित्याक सुटकी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशीवर म्हण तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाची शिळे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ती देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेचें जेवणा पयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फोवना पूण जेवतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे ताव केदीकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. सोन्या भुकेन आमी आयल्या तुजे कांदी आमकां उंडो सर्गीचो दिसोम्या आमच्या दिसा यात्रिकामी
बसया गावाक पोयान करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय मागता यात्रिकामी सजावन आसा बसया गावाक पोयान करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय मागता प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा तुझ्या पवित्र जीवनात आम्ही वांटो घेतला ताचे पासून तुका दिन वाचून विश्वासान तुझे लागीं आमी परतून मागता आमची सगळीं पातकां तूं बोगस दिसा दिसाच्या गरजांनी तूं आमकां आदार दी मोगान आमची राखण कर आनी तुज्या दैवीक जिवान आमकां अदीक अदीक बरो तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार Bogosomia Patamuji Bogo Bogosomia Patamuji Bogo Kakut muji karye deva अगणित काकुळती अपराध मुझे काटसर पसून मुझेर पावीर मूर्ती बोगसोम्या पाका मुजी बोगो Mukhar putra sove Aukar muri ashirwadi vaka